तीग जाणांचो जीव घेऊन सोंपले अंदूचे सनबर्न फेस्टिवल। सरकारान केल्ले घोषीत अंदूचे फेस्टिवल आसतले ड्रग्स मुक्त, पूण मंत्री मायकल लोबोक करचे पडले मान्य। ड्रग्साच्या ओव्हरडोसांनीच घेतलो तिगांचो जीव। खणी परत सुरू करपा खातीर गरज ना खण महामंडळाची, विधिमंडळाच्या आदारान उबारची पडटली पावलां, म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी आनी आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत। अंदूची जिल्लो पंचायत वेंचणूक जातली पक्षीय पावण्यार, चडांत चड जागे हाडात जिखून मुख्यमंत्र्यान केले नवे टिमीक आव्हान। केंद्रान कर्नाटकाक दिल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो जावचो ना गोंयाक बादिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचेर पूर्ण विश्वास आशिल्ल्याचे सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। वादग्रस्त थारिल्लें सनबर्न एडीएम फेस्टिवल आयतारा सोंपलें, पूण खवदळ घालून। 24 वर्सां पिरायेचो सनीदीप कोट्टा ह्या हैदराबादचो तरणाटो आदी जाग्यारूच कोसळ्ळो आनी उपरांत हॉस्पिटलांत व्हरचे आदींच ताणें जिवूय सोडलो। हाचे आदीं दोगांचे जीव गेल्ले। तिनूय तरणाट्यांक आयिल्ल्या मरणान अंदूचो सनबर्न ड्रग्स फ्री आशिल्ल्याचो सरकाराचो दावोय फटीचो थारायलो। आनी निमणे कडेन भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोनूय तिगांचो जीव घोळी वखदाच्या ओव्हरडोसाकूच लागून गेल्ल्याचोय मान्य केलें। ह्या घडणुकांनी विरोधक आनिकूय खुबाळ्ळ्यात। सरकाराक आडो उबो रायलो। सनबर्नाच्या पयल्या दिसा हैदराबादचो साई प्रसाद आनी विजागच्या वेंकटाक हे सुवातेर मरण आयलें। दुसऱ्या दिसा आनीक एका तरणाट्यान जीव वगडायलो। पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार ह्या घडणुकांनी थतरभितर जाला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा मरण आयिल्ल्या दोगांय तरणाट्यांच्या ऑटोप्सी रिपोर्टांची वाट पळयतात। जाल्यार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचें म्हणणें, गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयची संस्कृताय जाय काय परदेशी संस्कृताय वेंगावची तें तांणी थारावचें पडटलें। पुलीस मात आपले भुमिकेचेर ठाम आसात। ते म्हणटात फेस्टिवलांत ड्रग्सांचे दिवप घेवप जावंकच ना। मेन म्हणजे तीग जाण कोण मेल्या पळय हेजे ड्रग्स खातीर म्हणटात तुमी, म्हाका अजून पासून कांय रिपोर्ट मेळूना। कळ्ळो, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अजून म्हाज्या हातीन कांय येवना आनी आमी चॅक करूना। पूण तीग जाण मेले हें आमकां दूख जालां, ट्युरिस्ट मेल्यात आमचे। आनी ह्या सायडीन सनबर्न ऑर्गनायजेशन, आतां सनबर्न म्हणटे तेजे पयलीं मेल्यात आनी आतां सनबर्न स्टार्ट जाल्या परत एक मेलो अशें म्हणटात। आनी ते थंयच मेल्यात, खंय मेल्यात, ते कित्या खातीर मेल्यात कांय आयडिया ना तेजी। ही एक दुसरी गजाल। पण आमकां दूख आहा की आमचो ट्युरिस्ट मनीस मेला म्हणून। आमी नासल्या लोकां बरोबर, कारण कमीत कमी 1 लाख लोक जेन्ना एन्जॉय करता तेका बूश दिवपाक हांवें मुखार सरपाक जाय। आतां दुख्ख हें आमकां जालाच, बट कित्या शो मस्ट गो ऑन। कळ्ळें, पण तेजे भितर आमी लोकांक तें दाखोवप हें जावूं शकना। एक आमी पॉलिटिकल मनीस आनी वयल्यान खंयचें फिलींग आहा तें आमकां फिलींग लपोवन आमकां तेजे भितर सामील जावपाक पडटा। आमकां ड्रग्स घेवपी ट्युरिस्ट नाका, आमकां ड्रग्स विकपी ट्युरिस्ट नाका, हें हॉटेलां नाका। पण मेजर म्हणटा कितें आहा, ड्रग्स हेच्या भितर जागृती आख्खे गोंयकाराची आसपाक जाय। आमचे 40 आमदार तेजे विरोध आसातच। चीफ मिनिस्टर तर सारको विरोध आहा ड्रग्साचेर। पण ड्रग्स चीफ मिनिस्टर एकट्यान बंद करूं शकना, बाबू आजगांवकर एकटो बंद करूं शकना। हेजे बद्दल अख्खे गोंयकार जागृत रावपाक जाय। तुमची ड्युटी आहा मिडियाची, अशें कितें दिसता जाल्यार सांगात। थंय समज गव्हर्मेंट एक्शन घेयना जाल्यार गव्हर्मेंट फेल म्हणपाची। सनबर्न चालू आसतना आमी सांगून दवरला पुलिसांक, तुमी सारके चवकशी करतले, पळयतले, ड्रग्स ना तो मनीस सोडटले आनी तांकां एन्जॉय करपाक। गोंयकार आमचे हे धंदे करून येवनात, पण काही लोक तांकां यूजय करूं शकतात पयशा खातीर। सगळे आवय बापय पालकान सगळ्यांनी हुशार रावपाक जाय हेजे बद्दल। आमची भुरगीं पेड्या जातली नाल्या। So biopsy report which is in Viscera which sent to the Hyderabad exactly cause of death find out करपा खातीर Viscera report जो पर्यंत येना तो पर्यंत आमी तेजो अमक्याच कारणां खातीर मृत्यू जाला हें म्हणपाक शकना। आनी इट टेक्स 8 days टू कम। ऑलरेडी धाडला, ऑलरेडी आमचो फॉरेन्सीक लॅब हांच्यानी हैदराबाद धाडून दिला। 8 दिसां भितर एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ हे कितें तें कळटलें। सनबर्न आणि आमची संस्कृती हेजेर आमी कंपेर करपाक शकना। सनबर्न इज सनबर्न। कितले जाण बंद जातात ते तुम्ही पळयलेले आसात। इट इज देअर डिसिजन। दुसरी गोष्ट आसा, आमी सरकार तांकां बाय फर्स्ट तुम्ही सनबर्नाचे घे पासीस घेयात आनी तुम्ही चला आमी तांकां सांगना।
आज प्रत्येक भुरगो जो आसा ताका विचार करपाची ताकद आसा, विचार करपाची तांकां क्षमता आसा आनी ते विचार करपाची क्षमता आसपाक जाय म्हणून कला आनी संस्कृतीक संचालनालय आज वेगळे वेगळे तरेन कार्यक्रम स्पॉन्सरशीप दिता आनी म्हगेले प्रत्येक भाशणांत हांव उल्लेख करता की गोंयची संस्कृती तुमी जपा. फिर भी वहाँ ड्रग्स का ये हो रहा है. आप मुझे बताइए, भी हो रहा है इन्फॉर्मेशन अभी दीजिए, भी वहाँ हो रहा करते हैं है. वो केस. आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं, आप बताइए मुझे. नहीं है कुछ भी वहाँ. आप आइए, मुझे आप बताइए, आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है सर. सर ड्रग्स हो रहा है, चल रहा है. आप मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो दीजिए जिससे हम लोग करें. सनबर्नाक गोंयांत आदी सावनच विरोध सुरू जाल्लो. तेतून आता तिगांक मरण येयल्ल्यान विरोधक आनी खुबाळ्यात. राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमांवान सरकाराचेर फार पेटयल्यात. भुरग्यांनी सनबर्ना सारकिल्ल्या फेस्टिवलांनी वांटो घेवचो न्हय अशें पालकांनी भुरग्यांक आवाहन करपाक लावचें अशें ताणें सरकारा कडेन मागलां. युगोडेपाचो अध्यक्ष राधाराव ग्राशियस तरणाट्यांक आवाहन करतना म्हणटा, सोशल मिडिया वयल्यान हाका ताका दोश दिवचे बदला तेंच्यांनी अशे तरेच्या फेस्टिवलांचोच निशेध करपाक जाय. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकारान जाल्यार पुलिसांचें आनी ड्रग्सवाल्यांचें मिक्सिंग फिक्सिंग आशिल्ल्याचो सरळ आरोप केला. जायत्या संघटनांनी हे घडणुकेचो निशेध उक्ताय येतना सरकारा बरोबरच बाबूकय उजरावन काडला. पळयात. There is a move to hush up the whole thing by the various statements made at the top level. I have written a letter to the Chief Minister pointing out all these facts that I have explained to you just now, that an SIT should be formed within 8 days. If we have to get to the bottom of it, failing which, the Chief Minister will be exposing himself to say that he is a part of it, because Babu Asgokar is on record at the venue to say कोणाक बंद करूंक जावं तेन्ना मुख्यमंत्री कितें मेळोंक जाता तें मेळटा. We want all the CCTV footage to be seized, all relevant documents concerning this, and the SIT should be headed by retired High Court judge. No less, because you cannot expect any impartial investigation from the agencies in Goa, because they have already exposed, even before the function getting over, that they are all for the drugs to go on by saying there is no drugs there. बाबू असगांवकर म्हणटा की 2 सनबर्न जावपाक जाय. वाय ओनली 1 सनबर्न, 2 सनबर्न्स, 1 इन साउथ. तो म्हणटा हॉटेलाक न्ही खंय 250 कोटी खंय फायदो जाला. सो सावथाचो डिमांड तेका म्हणल्यार हेका भुरगे मेल्यात, ते भुरग्याचे आवय बापूय तुका शिराप घालतात तेंचे पडू ना. बाबा इन द पास्ट वी हॅव सीन. म्हणजे तुम्ही फक्त सर्टन दाखोवच्या पुरती थंयसर केल्ले आसा की एसपीक खंय तरी आमी बाबा काम बरें करता म्हणून दाखोवपाक. पण इतले आसून सुद्दां आतां जो काल भुरगो राती एक्सपायर जाला तो कित्याक लागून आतां तेजेर कितें म्हणटलो CM? एटॅकूच म्हणटलो तो. पण आमी फुल्ली सांगता की हे ड्रग्साचो वेव्हार आसा हो खंय तरी कलंगूट साकून येता. कित्याक कलंगूटान खुबशे ड्रग्साचे वेव्हार चलता हो आमचो सरळ आरोप आसा. आनी खंय तरी मायकल लोबो हांकां प्रमोट करूंक सोदता. If it is a matter of drugs, unless the viscera is examined and that is done in Hyderabad and the report comes, no one can be certain of the cause of death. Why were the police in a hurry to state that this death is not caused by drugs? No one asked them that. So obviously they are trying to protect something or someone. And in a situation like that, where the entire state machinery is in collusion with those who provide drugs or those who otherwise violate the law. As now as we age, I am not in the position to come out and agitate as we used to do earlier. Now it is for the younger people to do something about it. But unfortunately I find most people are only Facebook activists. We do not have any more activists who will come out on the street and fight. सगळे ड्रग्स खपले म्हणून आसता आनी ते 2 जाण मेले मरे. तुजेर FIR करपाक जाय. तुजेर पक्के तुका प्रमोद सावंतर मरे आतां आमी दवरपाचो न्हू, तुका तावडून घालपाचो खरें म्हणून जालें. पुलीस स्टेशनचो इन्स्पेक्टर आणि ते सब इन्स्पेक्टर हे सगळ्यांचे सॅटेलायट ह्या ड्रग्सवाल्यांबरोबर ते ड्रग्सवाल्यांच्या गाडयांनी भोंवतात, त्यांच्या बरोबर भोंवन पार्ट्यो सोडटात. अशा तरेचे कारनामे ह्या ऑफिसरांचे चल्लेले आसा. सनबर्न पार्टीत तिगांक मरण आयलां तें गुळी वखदांचो ओव्हरडोस जाल्ल्यानच हें भाजपाचो मंत्री आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबन निमणे कडेन मान्य केलें. पूण ते खातीर तो दोश दिता पुलिसांक. पळयत. These are all adulterated drugs. Overdose by any individual which happens, these are all adulterated drugs. And
100% confident that these 3 deaths are because of drug overdose. Now police may have their own version of saying now the viscera report is awaited, viscera is kept, and we have sent it to Hyderabad. You send it anywhere. It is drug overdose. 100% drug overdose. Drugs are sold within that area of Vagator or Anjuna. And police are not doing their job. When I say police, first comes Narcotics Control Bureau, which is the agency where central government directly controls. Narcotics Control Bureau office is stationed in Goa, and they have to keep a check on this. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, शिवोलच्यान संदीप कामोलकार आणि सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 15 मार्चाक जावपी अंदूची जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. दक्षिण गोंयच्यो चडांत चड सुवातो जिखपा खातीर पार्टीन वेगळी आंखणी केल्याचेंय ताणें सांगलें. दुसरे वटेन काँग्रेसूनय पक्षीय पावण्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले अशें म्हटलां. तुळशीदास नायकाक दक्षिण गोंय भाजपा मंडळाच्या अध्यक्षपदा खातीर वेचला. त्या खातीर घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकाराचो वाडदीसय ह्या वेळार मनयलो. एका म्हयन्यान येवपी जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा. एकाच म्हयन्यात 15 फेब्रुवारी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. 15 मार्चाक आमकां निवडणुका आसतल्यो. हे फावटीच्यो निवडणुका परत एका पक्षाच्या चिन्हाचेर जातल्यो आनी आमकां दक्षिण गोंयांतल्यान दक्षिण गोंयांतल्यान आमकां चडांत चड सीट जी आसा हे आमकां दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे निवडून हाडपाची जबाबदारी नवीन येयल्ल्या लोकांचेर आसा. भाजपा बरोबर काँग्रेसीने हे खेपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षी पावण्याचेर लढोवपाचें थारायलां. जिल्हा पंचायतीचेर काँग्रेसीन ऑलरेडी स्टँड घेतिल्लो आसा की वी वील फायट इट ऑन पार्टी लायन. हो आमचो स्टँड आसा क्लियर. मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेंकार आणि रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खणी सुरू करपा खातीर भाजपा सरकारान फुडें हाडिल्ल्यो खण महामंडळाचो पर्याय आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीक मान्य ना. ताचो आदार घेत आदले खण धनीच खणी चलोवपाक घेतले अशें तांचें म्हणणें. खणी सुरू करपा खातीर सरकारान विधिमंडळाच्या आदारान पावलां उबारपाक जाय कामत म्हणटा. सरकारान खणी सुरू करपा खातीर केल्लो अर्ज सर्वोच्च न्यायालया मुखार आसा. जर कोर्टांतल्यान सकारात्मक जाप मेळूंक ना जाल्यार महामंडळाचोच पर्याय निवडचो अशें भाजपाचे मंत्री मायकल लोबो आनी माविन गुदिनून म्हणिल्लें. मायनिंग कन्सेशनाचें लिजांनी रुपांतर करतल्या 1987च्या खण कायद्याक आव्हान दिवपाक जाय अशें कामतीचें म्हणणें. पळयात विरोधी पक्ष फुडारी कितें सांगपाक सोदता तें. See, mining corporation will have lots of, you have to study lots of implications of it. It is not that easy. It is not just starting a corporation. Our first priority is if you want to restart the mines, then take legislative steps, which is under the MMRD amended, newly amended act. If you make one small amendment to the Abolition Act, saying that this shall come into effect from 27 November 1987, the day it was notified, better get sent it. That the leases become valid. This center will have to take this. Center has to take. Either all the states are getting benefited except Goa. गोंयकारांनी कितें पाप केलां? गोंयच्या लोकांनी कितें पाप केलां? If other states are getting benefit of 50 years, why not Goa? मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. म्हादयचो फुडार सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेर अवलंबून आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा. केंद्रान कर्नाटकाक धाडिल्लें दुसरें पत्र गोंयकाराक कशेंच बादिकार थारचें ना. कर्नाटकान केल्ल्या कामाची म्हायती आमी सर्वोच्च न्यायालया मुखार दवरल्या. आतां वाट पळोवया फकत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची. गोंयान आव्हान दिल्ल्या मुद्द्याचेर 31 जानेवारीक सुनावणी जावपाची आसा. म्हादयच्या संदर्भात केंद्र सरकारान कर्नाटकाक दुसरें पत्र धाडल्या उपरांत विरोधकांनी गोंयांत बोवाळ केल्लो. अशे तरेच्या पत्रवेव्हारांक लागून कोर्टाचो अवमान जावं येता तशेंच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचेरय ताचो परिणाम जावं येता असो भंय काँग्रेसीन उक्तायल्लो. पूण मुख्यमंत्री म्हणटा बिनधास्त रावात, कर्नाटक कितेंच करपाक शकना. आमी सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्याची वाट पळोवया. बांगलादेशी आनी रोहिंग्याचे गोंयांतले कथीत घुसखोरीचेरय मुख्यमंत्री उलयलो. पळयात.
दुसरें जें पत्र दिलां त्या पत्रांत हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हणटलो की आमकां कसलोच हर्डल ना. आमी जो चॅलेंज केला तेजी 31 जानेवारी दिसा डेट आसा. आमकां निश्चितच खात्री आसा सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी वी हॅव सबमिटेड द डॉक्युमेंट. पण आमकां कोर्टाचेर विश्वास आसा आमचेर गोंयचेर कसलो धंदोय जावचो ना. आमी ऑलरेडी आयडेंटिफिकेशन सुरू केलां. अशें जर कोण आयडेंटिफाय जायत बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या आमी ताजेर सखोल डिटेल तेजो रिपोर्ट घेतल्या उपरांतूच ताजेर कितें जी कारवाई करपाक तें ठरयतले. टील नाव इट इज नॉट रिपोर्टेड. जाल्यार फाटल्या 8 वर्सांत भाजपा सरकारान गोंयाक खंय हाडून दवरला ताचें मुख्यमंत्र्यान आत्मनिरीक्षण करपाक जाय. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मागला. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकारान काँग्रेसीच्या काळात तयार करून दिल्लें व्हिजन डॉक्युमेंट चालीक लावचें अशें आवाहनय ताणें मुख्यमंत्र्याक केलें. पळयात. काँग्रेसची सत्ता गेल्या जवळ जवळ 8 वर्सां जाली. आता ह्या 8 वर्सांत ह्या सरकारान ह्या राज्याची परिस्थिती कशी पावयल्या हें खरें म्हटल्यार ह्या सरकारान इंट्रोस्पेक्ट करून पळोवपाक जाय. प्रत्येक इश्यूचेर ह्या सरकारान गोंय राज्याक फाटल्यान घाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. ते मागीर म्हादयचो इश्यू जायत, मायनींग इश्यू जायत, लॉ एंड ऑर्डराचो इश्यू जायत, क्रायम अगेन्स्ट वुमन जायत, ड्रग्साचो इश्यू जायत, टुरिजमाचो इश्यू जायत, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचो जायत, रोड आनी एक्सिडेंट जायत. गव्हर्मेंट कोणाचें आसूं, चीफ मिनिस्टर कोणूय आसूं, पूण एटलिस्ट यू हॅव अ प्लॅन, ए विजन डॉक्युमेंट फॉर इम्प्लिमेंटेशन बिफोर विच एवर गव्हर्मेंट इज रुलींग द स्टेट. आनी त्या उद्देशान हांवें माशेलकारा कडेन उलोवन माशेलकार म्हणपालो आपूण जबाबदारी घेता बिकॉज ऑफ लव फॉर गोवा. आनी हांवें तेन्ना ती गोल्डन जुबली डेव्हलपमेंट कावन्सील फॉर्मार केली. गेल्ली 8 वर्सां तो व्हिजन डॉक्युमेंट हो शेल्व केलो गेलो, म्हणजे तो खंय घालो आनी हेंच्या कपाटान बंद केलो हांव नको. मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत. गोवा डेअरीचे दूध गोंयकारांक 30 रुपया लिटरांनी दिवपा खातीर सुदीन ढवळीकारान निविदा प्रक्रियेत वांटेकार जावचे सहकार मंत्री गोविंद गावडेन आव्हान केलां. निविदे खातीरची डेडलायन जाय जाल्यार आनीक आठवडोभर फुडें धुकलपाक तयार आसा. साखर आनी एथनॉल तयार करपा खातीर आपले खातें नवे फॅक्टरीच्या फाटल्यान लागला अशेंय गावडेन सांगलें. गोवा डेअरीचे दूध 36 रुपया लिटरा प्रमाण घेवपाच्या निर्णयाचेर गोविंद गावडे उलयल्लो. ताचेर ढवळीकारान प्रतिक्रिया दितना कांय प्रश्न विचारिल्ले. ताका जाप दितना गावडेन सांगलें गोंया भायल्यान 30 रुपया लिटर ह्या प्रमाण दूध मेळोवपाची आपूण तरतूद करपाक शकता. पळयात ताचो दावो. ताणें म्हणिल्लें आसा की आपूण 30 रुपयांक दूध हाडपाक शकता इन्स्टेड ऑफ 36 रुपीज. आमी ऑलरेडी टेंडर फ्लोट केल्लें आसा. म्हजी अशे जे कोण उलोवणारे आसात तांकां चॅलेंज आसा, लेट देम पार्टिसिपेट इन द टेंडर. आज लास्ट डेट आसा. घडये तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट सुद्दां जर केली जाल्यार हांव टेंडराची डेट जी आसा ती 8 दिसांनी वाडोवपाक आसा. आमच्या कंप्लीट जो फॉर्मेट जो आसा त्या फॉर्मेटाक बसून तुमी 30 रुपयान आमकां दूध दिवचें, आमी तुमचें टेंडर जें आसा तें वेलकम करतात. परंतु जे दूध जे आमकां सप्लाय करतले ते आमच्या पॅरामिटर्सा भितर बसपाक जाय. कर्नाटकांतल्या लयला साखर कारखान्यांत गोंयच्यान 20,000 मेट्रीक टन ऊस धाडला असो ढवळीकारान केल्लो आरोपय गोविंद गावडेन न्हयकारलो. तो म्हणटा ताणें आतां मेरेन फकत 6,350 मेट्रीक टन ऊस थंय धाडला. साखर आनी इथानॉल तयार करपी नवे फॅक्टरीच्या संदर्भात फॅक्टरीची व्यवहार्यता तपासल्या उपरांत निविदा काडटले अशें ताणें सांगलें. पळयत. विदीन एक 10 दिसा भितर आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट आमी फ्लोट करतले. कन्सल्टन्ट्स फॉर टेक्निकलिटी, फॉर फिजिबिलिटी, वायेबल प्लांट, वायेबल प्रोजेक्ट आणि फायनान्शियली कशें आमी एडजस्टमेंट करता, कितलो लोड येवपाक शकता, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी न्यू प्लांटा खातीर फॉर सेटिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फॉर एक्सट्रॅक्शन ऑफ अ शुगर एज वेल एज द इथनॉल. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. घरफोडी आनी चोरयो करप्यांनी वास्को वाठारांत धुमशाण काडलां. शुक्रारा वास्को बाजारांतलें दुकान फोडल्या उपरांत सड्या वयल्या रुपा नायकाचें मुरगांवचें घर टार्गेट केलें. आयतारा राती कडेन जाल्ले घरफोडीत चोरांनी भांगर आनी कॅश मेळोन 2 लाखाचो माल फारयल्ल्याचें रुपा नायकान सांगलें.
कितें म्हटलें काल म्हाज्या चेडवाचे आनी जावेचे वेडिंग एनिवर्सरी आसले म्हणून आमी थंय बर्थडे केक म्हणून हें करूंक आमी सारके 11:40 आमी गेल्ली जाल्यार सकाळी आमकां फोन येयलो की घरान चोरी जाली म्हणून येवन जर पळयता जाल्यार सगळे आमचे भांगार सगळे चोरी बी सगळे कितें आसलेले सगळे डॉक्युमेंट मोबायल बी सगळे डॉक्युमेंट बी सगळे घेवन गेला ते आनी कॅशय उलटे घेवन गेले ते 10,000 आणि गोल्डे घेवन गेले आणि उलटे सगळे चांदी बी सगळे घेवन गेले आणि सगळे घराची सगळी नाशाडी करून गेले आणि मेन म्हटल्यार तेंच्यानी दाराचे लोकणांनी ओपन केले. पिळगांव दिवचलचे पंचायतीच्या उपसरपंच पदार उर्मिला प्रभुगांवकराची बिनविरोध निवड जाल्या. ललना गिमोणकरान राजिनामो दिल्ल्यान हें पद म्हयनोभर रिते उरिल्लें. गोवा 365 कडेन उलयतना उर्मिला प्रभुगांवकरान तशेंच सद्याचो सरपंच प्रदीप नायकान पंच मंडळ तशेंच लोकां कडल्यानूय सहकार्याची अपेक्षा केल्या. पळयात. आमची पहिली लग्नाबाय करतले तीच कामां आतां फुडें आमची नवीन डेप्युटी सरपंच करतली अशें हांव तिजे कडच्यान आशा बाळगतां. आनी आमची बॉडी जे भशेन कामां करता जावं डेव्हलपमेंटची वर्क करता ही सगळीं कामां तांकां सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या पंच मेंबरांक मान्य आसा हें पळोवन सामकें म्हाका बरें दिसलें आनी अशीच आमी कामां हेज्या फुडें करतलीं. अशेंच तशेंच म्हाजे गांवान वॉर्डान डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा तें ZP अंडर जाल्लें आहा तेन्ना हांव अंकिता मॅडमाची सारकें काळजानसून आभार मानता. तशेंच पंचायती मार्फत पेवर्स घातलेले आहा ते डेव्हलपमेंट जाल्ले आनी म्हाजे ह्या फुडें आनीकूय डेव्हलपमेंट करपाची इच्छा आहा ते हांव प्रयत्न करतलें. लोकां वांगडा सदींच हांव तांकां साथ म्हाजो सदींच आसता तेन्ना हांव तेंची कामां फुडें फुडें करतलेंच. तेंच्यांनी म्हाका तसोच सपोर्ट दिवपाक जाय. अखिल गोमंतकीय देवज्ञ ब्राह्मण यूथ असोसिएशनान 4थ्या देवज्ञ क्रिकेट कपाचें आयोजन केलां. 4 आनी 5 जानेवारीक आल्लेम ग्रावंडाचेर जातल्यो ह्यो मॅची. दादले आनी बायलां अशा 2 विभागांतल्यान खेळटाना तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. अखिल गोमंतकीय दैवज्ञ ब्राह्मण यूथ असोसिएशन ही एक सामाजिक संस्था. ही संस्था भलायकी शिबिरां, भुरग्यांची जतनायेचेर मार्गदर्शन करपी कार्यशाळा, क्रिकेट टुर्नामेंट अशा वेगवेगळ्या मळांचेर फाटल्या 10 वर्सां सावन देख दिणं वावर करत येयल्या. येता त्या जानेवारी म्हयन्याची 4 तारखेक ही संस्था दैवज्ञ क्रिकेट कप खेळयतली. ह्या क्रिकेट कपात वांटेकार जाल्ल्या 2 टिमींनी आयतारा तांचे जर्सीचे वितरणय केलें. 4th आनी 5th जानेवारी आल्लेम ग्रावंडाचेर आमचो टुर्नामेंट जातलो. हो 2 दीस टुर्नामेंट आसतलो आनी हितून टोटल मेन्स टीम 2 मेन्स टीम आसात पार्टिसिपेट जाल्यात आनी 2 लेडीज टीम पार्टिसिपेट जाल्यात. ओके सो हे आमचे कंटिन्युअस मॅचीस चालू आसतल्यो. विनींग प्रायज आमचे आसा 22,222 प्लस ट्रॉफी. ओके रनर्स अप आसा 15,555 प्लस ट्रॉफी आनी जे सेमी फायनलिस्ट आशिल्ले 2 टीम तांकां आमचो 4,444 आमचो प्रायज मनी आसा बोथ द टिम्स. प्लस आमचे एवरी मॅचीस आमचे मॅन ऑफ द मॅच आमकां तांकां ट्रॉफी दितली. प्लस मॅन ऑफ द सिरीज, मॅन ऑफ द मॅच, फायनल्स, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट फिल्डर हे आमचे मेन्साक एज वेल एज वुमन्स आमचे मॅच आसा सो तांकांय आमचे सेम प्रायज मनी आसता आनी ट्रॉफीज आसतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.